दिवचलच्या मुस्लिम वाड्याचेर एका घरात उजो लागपाची घडणूक घडली। मोहम्मद अली हाच्या घराक लागिल्ल्या उज्यात पाख्याचेर दवरिल्ले हजारांनी रुपयाच्या सामानाचो लासून गोवर जालो। उजो लागपाची ही घडणूक बिरेस्तारात सांजे घडली। उजो कसो लागलो हाचे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना। घडणुके वेळार घरधनी घरात नाशिल्ले। सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। शेजाऱ्यांनी दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळटकीच दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। आम्ही घराकडून नासले, आम्ही बाहेर गेले। हांगा भयणीन म्हाका कॉल करून सांगलें की हांगा उजो पेटला म्हणून आमच्या घरात। मागीर तेणी फोन करून सांगलें तर आमी थंयसून मागीर डायरेक्ट रिटर्न येयले अशें। पण चड कितें लॉस म्हणजे वयर सामान जातलें, स्क्रॅप बी तशें सगळें उजो लागून सगळें हे जालें आमचें। आनी कोण फायर ब्रिगेडीन पालयलो? मागीर तेंचे येवन सगळें पालयून गेले। म्हणजे व्हडलें कोणाक कितें जावंक ना? कोणाक काय जावंक ना तशें सायडीक बी। हां सगळें वयर फक्त हे जालें आमचें। मेन टायमार येवन सगळें हे गेलें आमचें। हां म्हणजे त्या टायमार घरान कोण नासलें? ना कोण नासलें। मुस्लिम वाड्याल्यान दिपा नारोडकर म्हणटा फोन केलो की घरा वयर उजो पेटला। आमी हांगाच्यान इमिडिएटली थंय गेले, 5 मिनटां भितर पावले। पयल्या वयर उजो पेट्टा, उजो असो पेट्टलो की कांयच दिसनासलें। सकयल एक घर आसलें नळ्याचें आनी तेचे वयर कापेट मारलेली, म्हणटूच ते भितर सिलिंडर बी आसले आनी ते पावोंक शकता आसलो। त्या घेता आमी ते पालयले मागीर ते इमिजिएटली। लॉस तशें कांय ना, लॉस जाता आसलें, इमिजिएटली पालयला।